अशा तरेन हांवें स्टोर करून दवरले। सो सगळ्यात पयलीं हांगसर हांव मीठ ऍड करता। लोणच्याक आमच्या न्हय बरो खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो। हांगसर हांव गोड ऍड करतलें। हे गाइस, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतले, सगळी बेसपाक जाय। आमी बी बरी आसा। तर दनपारची नाही 2 जाल्ली आसा, जेवले बीन आणि आता म्हटले व्हिडिओ स्टार्ट करूया। व्हिडिओ स्टार्ट करपाचे कारण म्हटल्यार न्हय मातशें वेगळेंच आसा। एक्चुअली दनपारच्या हांव व्हिडिओ बीन स्टार्ट करिना, बट आयज हांवें व्हिडिओ स्टार्ट केलो। तर बसल्या बसल्या न्हय म्हाज्या मायंडान अशें क्लिक जालें की चल हांव एक रेसिपी करता, रेसिपी ट्राय करूया म्हणून। आणि ती रेसिपी आसा ते म्हटल्यार गोट लोणचें, सामकें तोरांचे गोट लोणचें। तर एक्चुअली अशें मायंडान कांयच नासलें की व्हिडिओ करतले आयज आणि लोणचें बीन करतले, पण बसल्या बसल्या म्हटलें कितें करूया। काल तर एक रेसिपी ट्राय केली, आयज म्हटलें एक रेसिपी ट्राय करूया। आणि अशें चिंतलें हांवें की हां आतां रेसिपी जर करता हांव जाल्यार चल म्हटलें व्हिडिओ बीन स्टार्ट करूया। सो तेका लागून व्हिडिओ स्टार्ट केला हांवें। अचानक असो लागता असो व्हिडिओ करतले आणि त्याच बरोबर न्हय तुमचे बरोबर रेसिपी सुद्धा शेअर करतले। एक्चुअली न्हय ही रेसिपी मम्मी शेअर करपाची आसली, पण सध्या खरें सांगूंक जाल्यार मम्मीक न्हय पॉसिबल जायना, कारण ती सकाळची वयता आनी सांजची येता। आणि माझे खूबशे सबस्क्रायबर आसा ते वेट करता की हांव केन्ना म्हणटा तशें लोणच्याची रेसिपी बीन शेअर करतले म्हणून, बट ते पॉसिबलच जायना। तर म्हटलें चल करताच, आणि स्पेशली हांव करता। सो माझ्या भितर मातसो कॉन्फिडन्स येयलो। काल हांवें एक रेसिपी केल्ली न्हय, सो आयज सुद्दां म्हटलें पळोवया, ट्राय करूया, जातली बेस्ट, केल्यार सगळें जाता। तेका लागून तो कॉन्फिडन्स घेवन हांव आतां किचनान वयतलें आणि गोट लोणच्याची रेसिपी करतलें आणि ती तुमचे बरोबर सुद्दां शेअर करतलें। म्हटल्यार जर चुकली जाल्यार चुकली, तितूनसून कितें तरी शिकतलें तरी हांव। म्हाका येता एक्चुअली गोड लोणचें करूंक बी, मागीर म्हणटा तशें थोडे थोडे रेसिपी म्हाका येता, पूण अशे रेसिपी येता ना लायक गोबी मंचुरी, तेज्या मागीर म्हणटा तशें शेंगदाण्याचे लाडू, म्हणजे अशे ह्या टायपचे म्हाका रेसिपी बरें दिसता करपाक। सो आयज हांव करपाचें आहा तें म्हटल्यार गोड लोणचें। सो सगळ्यात पयलीं जेवन घेतलें, जेवल्या उपरांत जी किचनान आयदनां आसता ती धुवन घेतली। मागीर म्हाका किचन सामकें हें नाका, मॅस नाका, तेका लागून क्लियर केलें सारकें आणि आता किचनान वयतलें। बसले बसले हो प्लॅन येयलो म्हाज्या मायंडान की लोणचें करूया म्हणून। सो चला करूया लोणचें, पळोवया कशें जाता तें। आणि खूब दीस तोराय दवरूं शकना, एक्चुअली 2-3 दीस जाले प्लॅन करता आमी की करतली। एक दीस जालें हांव मावशेगेर गेलें, शिगमो आसलो, तेका लागून पॉसिबल जावना। दुसरे दीस करतले म्हटल्यार दुसरे दीस आनी कितें तरी प्लॅन जालो, तेका लागून पॉसिबल जावना। सो आयज एटलीस्ट करता, सो तुमचे बरोबर शेअर करता। सो चला या, अजून कांयच तयारी करूंक ना, बसल्या बसल्यात हे सगळें प्लॅनिंग चालू जालें आणि कॅमेरा घेतला हातीन आणि व्हिडिओ स्टार्ट केला। बाकी अजून किचनान तशें कांयच करूंक ना, तोरां सोलून दवरूंक ना, तोरां फकत फ्रिजांतली काडून दवरली हांवें। आणि ती बरी आसा की ना हेंय बी म्हाका कांय खबर ना, सो ती पयलीं चेक करूंक जाय बरी आसा की ना ती। सो चला जातलें न्हय बरें, जाल्यार पुरो। सो जाल्यात पुरो, पयलींच म्हाज्या तोंडाक उदक सुट्टा आनी तेतून जर ते पेड्ड्यार जालें न्हय म्हाज्या कडसून जाल्यार म्हाका ना जावचें, जातलें। सो चला या आमी किचनात आणि गोड चिकट अशें कितें तें तोरांचें लोणचें करूया। तर गायज हांगसर न्हय हांवें 5 तोरां घेतले, म्हटल्यार 5 तोरांचें लोणचें करतलें। तर सगळ्यात पयलीं तोरां जी आसा न्हय ती म्हाका तासून घेवपाक जाय, आणि भितरल्यान न्हय ती बरी आसल्या पुरो। सो पयलीं तासून चेक करूया। हांवें मातशें हांगसर चेक केल्लें तासता की ना ती अशी। सो तासून घेतलें हांव बरे तरेन आणि मागीर करतलें। थोडी जाणां डायरेक्ट करता, पूण आमी न्हय तासून करता अशें। सो तासून घेवया पयलीं। भायर तर बरी आसा ती तोरां, पूण भितरसून आतां कशी कितें आसा ती पळोवया। सो तासून घेतलें आणि मागीर परत न्हय तोरां धुवन घेतलें। एक्चुअली आतां हांवें धुवन घेतलें, पूण तासून मागीर परत हांव ती धुतलें। हे मातशें न्हय मोव आसा, म्हटल्यार हे न्हय मातशें भितरल्यान पिकलेलें आसा। सो अशे तरेनूच न्हय हांव ती तासून घेता सगळी, आणि मागीर फुडले जे साहित्य आसा न्हय ते दाखयता तुमकां।
सगळ्यात पयलीं न्हय आमी साहित्य पळोवन घेवया. तर तेच्या पयलीं तुमकां तोरां दाखयता. तर सगळ्यात पयलीं हांगसर तोरां जी आसली न्हय ती हांवें बरी तासून घेतली आनी तेजे अशे पीस करून घेतले. तुमकां जाय तशे तुम्ही सायजीन न्हय पीस करून घेवं शकता. और अशें बी करूं शकता तुमकां जर पीस नाका न्हय जाल्यार तुम्ही किसून सुद्धा घेवं शकता. तशें सुद्धा लोणचें बेस्ट जाता. कारण हे लोणचें आसा न्हय ते गोड लोणचें आसा तेका लागून. सो हांवें हांगसर म्हाका जाय न्हय तशें हांवें कट करून घेतले. हे पळयात. आणि थोडीशी पिकी सुद्धा असली सो ती सुद्धा हांवें ऍड केली. भायर उडोवंक ना कारण ते गोड लोणचें आसा तेका लागून. तेच्या उपरांत आता साहित्य पळोवया. आणि सराउंडिंग आवाज मातसो अवॉइड करा हा प्लीज. सो तेच्या उपरांत हांगसर न्हय हांवें तेल घेतलेले आसा. इल्लेशें आमकां तेल जाय फोडण्यांक लागून. जे तुम्ही रेग्युलर घरांनी यूज करता ते तेल हांगसर घेवं शकता. हांवें तेच घेतला. तेच्या उपरांत हांगसर जाय ते आमकां म्हटलें मीठ. मीठ जे आसा ते मोठे घेतलेले आसा. मोठे काळे मीठ येता पळय ते घेतला हांगसर हांवें. तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही बारीक सुद्धा घेवं शकता. अशें ना की हेच घेवपाक जाय. हांवें हे घेतला कारण मातशें न्हय लोणच्याक हे बरें लागता तेका लागून. तेच्या मागीर हांगसर दोन तरेचे अशे मसाले घेतलेले आसा. एक मसालो आसा न्हय तो स्पेशली लोणच्याचो मसालो आसा. हो पळयात. सो लोणच्याचो मसालो आसा. तुमकां जाय तसलो तुम्ही घेवं शकता. शॉपाचेर इजिली मेळटा. तेच्या उपरांत हांगसर न्हय हांवें रेड चिली पावडर घेतला. जितले तुमकां स्पायसी जाय तितले तुम्ही मसालो घाला. स्वीट अँड स्पायस अशें म्हणटा तशें आसा हे लोणचें. तर हांगसर रेड चिली पावडर घेतला. तेच्या उपरांत हांगसर 4 अशे मिरसांगो घेतलेले आसा. मिरसांगो जे आसा न्हय ते ऑप्शनल आसा. फोडणेक लागून हांवें घेतल्या मातशे टेस्ट येवपाक जाय म्हणून. तेच्या मागीर हांगसर सासवां जाय आमकां फोडणेक लागून. ही पळयात इल्लीशी सासवां. तेच्या उपरांत हांगसर गोड घेतलेले आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही किसून सुद्धा घेवं शकता. हांवें किसूंक ना कारण ते मागीर मेल्ट करपाकूच जाय तेका लागून. सो आतां न्हय हांगसर आमी मसालो बीन लावन घेवया. आनी गोडान एक सांगता तुमकां जाल्यार तुम्ही पावडर सुद्धा घेवं शकता. पूण हांवें हांगसर हे गोड घेतलेले आसा. तर आतां हांगसर आमी मसालो लावन घेवया. तेल जे आसा ते सायडीक दवरया. तेल आनी सासव आमकां मागीर यूज जातली. सो एक एक करून हांगसर आमी आतां न्हय ऍड करया. इवन म्हणटा तशें मिरसांगोय आमकां मागीर जाय आतां नाका. सो ते बीन सायडीक दवरया. सो हे पळय हे आतां सगळे लावन घेवपाक जाय. आनी एक आसा तो म्हटल्यार इन्ग्रेडियंट आहा तो म्हटल्यार न्हय आमकां जाय ते हींग. हांगसर म्हाजे कडेन हींग ना तेका लागून हींग घेवंक ना. सो तुमचे कडेन आसा जाल्यार प्लीज हींग घेयात तुम्ही. सो आतां हे जे दिसता ते एक एक करून ऍड करया. सो सगळ्यात पयलीं हांगसर हांव मीठ ऍड करता. जशी तुमची तोरां आसा तशें तुम्ही मीठ ऍड करा. तेच्या मागीर हांगसर हांव ऍड करतले तो म्हटल्यार लोणच्याचो मसालो. लोणच्याचो मसालो जो आसा न्हय तो चड स्पायसी नासता. तेच्या उपरांत रेड चिली पावडर. हांगसर तुम्ही पळोवं शकता सगळो हांवें ऍड करूंक ना इल्लो इल्लो केला. सो हे आतां जे आसा न्हय ते मिक्स करून घेवया. तुमकां जर हांगसर दिसता की मसालो कमी आसा मीठ कमी आसा जाल्यार तुम्ही आनीक घालू शकता. सो हे सगळे मिक्स करून घेवंक जाय. बरें मिक्स करून घेवंक जाय. आतां आनी इल्लोसो हांव मसालो ऍड करतले. लोणच्याचो मसालो आनी मिक्स करून घेतले. हे सगळे मिक्स केल्या उपरांत आता इल्लेशे हांगसर हांव गोड ऍड करतले. चड ऍड करचे ना. बाकीचे सगळे न्हय मागीर ऍड करतले. सो हो जो पावडर आसा न्हय तो ऍड करता. आनी मिक्स करून दवरतले. सो हे मिक्स करून न्हय एक 15 मिनटां दवरतले. 15-20 मिनटां. हे बरें लागोंक जाय मसालो बी. अशा तरेन हे न्हय आता 15 मिनटां दवरतले आनी तेच्या मागीर म्हणटा तशें लोणचें करपाक घेतले. सो चला हे आता 15 मिनटां अशेंच दवरया. गाइस प्रॉपर न्हय 20 मिनटां जाल्ली आसा. आता हे न्हय ओपन करून पळोवया. म्हटल्यार जर उदक सुटले जाल्यार समजूंक जाय की रेडी आसा म्हणून. तर हे पळय हांगसर न्हय बरे तरेन अशें उदक सुटलेले आसा. हे पळय म्हटल्यार न्हय गोड जे घातला न्हय ते बरें
हलकेशे अशें मेल्ट जाल्ले आसा। सो आता न्हय आमी हे करू शकता लोणचे, म्हटल्यार मीठ मसालो सगळे एका बरे लागलेले आसा तोरांक। तर हे पळयात एकदम टेस्टी अशें दिसता ना, भरपूर टेस्टी दिसता, उदक सुट्टा पळयतकूच। तर चला आता म्हणटा तशें हे आमी लोणचे करून घेवया। हांगसर हांवें ना एका कायलीन म्हणटात तशें उदक ऍड केला आणि आता हांव सगळ्यात पयलीं गोड मेल्ट करून घेतले। तर ह्या उदकान न्हय आता आमकां हांगसर गोड ऍड करूंक जाय, म्हणजे गोड आमचे मातशे बरे बेगीन मेल्ट जातले। हे हांगसर आमकां न्हय गोड म्हणटा तशें मेल्ट करून घेवंक जाय। जर तुम्ही किसून घेत नाही जाल्यार ते बेगिना मेल्ट जातले, अशें मातशें टायम लागता। सो आता हे बरे तरेन अशें मेल्ट करून घेवया। आणि तुमकां जर हांगसर दिसता की गोड कमी आसा जाल्यार तुम्ही आनीक सुद्धा ऍड करू शकता, जशें तुमकां चड अशें स्वीट बीन जाय जाल्यार। तर गायज हांगसर न्हय गोड आमचे बरे मेल्ट जावपाक स्टार्ट जाले। हे पळय थोडेशे उरला, ते बीन आता बरे जातले मेल्ट। हे पळय सो बरो म्हणटा तसो पक जावपाक जाय, जाल्यारूच आमचे लोणचे बरे जाता। हे पळयात सो हांगसर न्हय प्रॉपर म्हणटा तशें मेल्ट जावपाक स्टार्ट जाले। सो आता हांगसर इल्लोसो हांव मसालो ऍड करतले, रेड चिली पावडर इल्लोसो, आणि तो मिक्स करून घेतले, म्हटल्यार मागीर लोणच्याक कलर सुद्धा बरो येता आणि गोडाचो पग असता तेका सुद्धा बरो एक कलर येता। तर हे पळयात आता कितें करतले, जी आमी तोरां मिक्स करून दवरल्या म्हटल्यार बारीक बारीक पीस करून, ते हांगसर आता हांव ऍड करतले हितून। हे पळयात कारण गोडाचो पग बरो रेडी जाला। पळयात मातशें उरला गोड, ते बीन मेल्ट जातले। सो आता हांगसर जे आमी पीस करून दवरला न्हय तोरांचे ते ऍड करूया। सो हांगसर ऍड करता। हे पळयात आता हांगसर तुमकां दिसता आसतलो की गोडाचो पग भरपूर आसा म्हणून, बट तो आटोन मागीर न्हय कमी जातलो। हो पळयात बरो दाट असो जावपाक जाय तो, आणि तोरां जी आसा न्हय ती बरी शिजपाक जाय। तर हांगसर हांवें सगळी तोरां न्हय ऍड केली। ही पळयात आता गोडाचो पग जो आसा न्हय तो बरो दाट करून घेवंक जाय, आणि हे जे पीस आमी ऍड केले तोराचे ते बरे शिजोवन घेवपाक जाय। तर हे पळयात सो आता असत न्हय हे शिजत दवरया। तर गायज हांगसर न्हय लोणच्याक आमच्या न्हय बरो खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो। तर खतखतो पळयात हांगसर म्हणटा तशें कलर सुद्धा चेंज जाल्लो आसा, आणि कलर सुद्धा लोणच्याक बरो येयला, बट अजूनय पाक जो आसा न्हय तो असो पातळ आसा, तो बरो दाट जावपाक जाय। आणि प्लस म्हणटा तशें तोरां जी आसा न्हय ती बीन बरी शिजोवंक जाय, म्हटल्यार खतखतो येयल्या उपरांत लोणचे रोखडेच रेडी जायना, बरो खतखतो येवन ते बरे तोरां जी आसा ती बरी शिजोवंक जाय। हे पळयात सो खतखतो येयलो तरी न्हय गॅस बारीक करून म्हणटा तशी तोरां बरी शिजोवन घेवंक जाय, आणि पाक जो आसा न्हय तो आटोवंक जाय। आणि प्रेजेंट तुमकां दिसता आसतलो की पाक भरपूर आसा म्हणून, पण कितें जाता ना जेन्ना लोणचें थंड जाता पळयात तेन्ना तो आपुणूच असो दाट जाता, आणि हो पग जो आसता न्हय तो मागीर कमी जाता, आपुणूच सारको जाता मागीर तो। आता भरपूर दिसता आसतलो हो पळयात। सो अशेंच न्हय बारीक गॅसीचेर हांव बरे तोरां जी आसा ती बरी शिजोवन घेतले। वास मात बरो येता सामको, गोड तिखट असो स्मेल येता सामको। हांगसर न्हय परत तुम्ही पळोवंक शकता लोणच्याक आमच्या बरो खतखतो येयल्लो आसा, आणि पग जो आसा न्हय तोय बीन हलकोसो म्हणटा तसो दाट जाल्लो आसा हो पळय, आणि लोणच्याक कलर सुद्धा बरो येयला। तर आता ना हे आमी म्हणटा तशें काढून घेवया, म्हटल्यार लोणचें हांगसर आमचें रेडी आसा। आता आमी न्हय तेजी फोडणी रेडी करून घेवया, म्हटल्यार सासवाची फोडणी दितले हांव तेका लोणच्याक, म्हटल्यार तुमचे कडेन हिंग बीन आसल्यार घालूं शकता मागीर तुम्ही। तर हे पळयात हे हांगसर रेडी आसा, तुमकां पातळ दिसता आसतले बट थंड जाल्या उपरांत न्हय आपुणूच ते दाट जातले।
तर आता हे उतरून घेऊया. फोडणी रेडी करपाक हांगसर सगळ्यात पयलीं इल्लेशें तेल ऍड करतले हांव. तेज्या उपरांत सासवां, तेज्या उपरांत मिरसांगो हे घालून ना आता हांव बंद करून दवरतले. आणि फोडणी रेडी जाल्या उपरांत डायरेक्ट म्हणटा तशें लोणच्यान ऍड करतले. तर गाइस ही पळयात आमची फोडणी प्रॉपर रेडी जाल्ली आसा. आता ती लोणच्यान ऍड करूया. तर हे पळयात आमचे लोणचे आणि फोडणी बीन सामकी म्हणटा तशी बरी जाल्या. ही पळयात. सो मिरसांगो जर तुमकां घालपाचे ना न्हय जाल्यार ना सुद्धा घातले. आता हांवें ते बेश्टे अशें घातला म्हणल्यार मागीर टेस्ट बरी येता. ही पळय. सो हे हलके हलके आता थंड जाल्या उपरांत दाट जावपाक स्टार्ट जातले. तेज्या उपरांत लोणचें तुमी बिंदासपणे खावं शकता. आणि तेज्या उपरांत तुम्ही अशें करून फ्रीजान स्टोर सुद्धा करू शकता. सो थंड जाल्या उपरांत न्हय तुमकां हांव दाखयतले कशें कितें जाता ते. हे पळयात. सो हे आता अशेंच न्हय थंड जावपाक दवरया. आता न्हय लोणचें दाखयता म्हटल्यार प्रॉपर थंड जाल्या उपरांत कशें जाता ते. तर हे पळयात प्रॉपर थंड जाल्या उपरांत अशें जाता. तेजो कलर बीन हांगसर तुमी पळोवंक शकता. आणि बरे तरेन ते ड्राय जाता. म्हटल्यार अशें उदक अशें उरना भितर. आणि ह्या लोणच्यान एक ट्विस्ट जाल्लो आसा तो म्हटल्यार न्हय एक्चुअली जी रेसिपीन तुमी लोणचें पळयल्लें न्हय ते लोणचे जे असले ते डिफरंट असले. आणि हे जर तुमी पळयत न्हय जाल्यार हे लोणचे भरपूर आसा. म्हटल्यार न्हय ते लोणचे एक्चुअली केले आनी रोखडे तेच दिसा काबार बी जाले. सो म्हाका टायमूच गावूंक ना तुमचे बरोबर शेअर करतले तुमकां प्रॉपर दाखयतले म्हणून. तेका लागून आणि ती बाकी सांगपाक गेल्यार ते लोणचे एकदम टेस्टी जाल्ले बेस्ट जाल्ले. सो तेज्या उपरांत त्याच दिसा हांवें हें केलें परत. हें पळयात. सो हे बीन आतां बरें थंड जाल्ले आसा. सेम तशें केल्या तीच स्टेप फॉलो केल्या हांवें. फकत हेतून न्हय हिंग घातलेलें आसा. फोडणी मारतना हिंग घालपाचें. बाकी सेम आसा. हे पळयात. सो कलर सुद्धा हांगसर तुमी पळोवंक शकता लोणच्याचो. आणि एकदम टेस्टी जाला. वास बी बरो येता गोड तिखट अशें. तर हे पळयात. हे आतां हांव न्हय एका डब्यान घालून स्टोर करतले. म्हटल्यार ग्लासाच्या डब्यान घालून स्टोर करूंक जाय फ्रीजान. प्लास्टीक डब्यान दवरपाचें ना मागीर ते रोखडे पेड्ड्यार जाता. सो हे पळयात. सो आता ते स्टोर करून दवरया. कशें दवरता हांव दाखयता तुमकां. तुम्ही मुद्दाम ही रेसिपी ट्राय करा आणि कमेंट करून सुद्धा सांगा आईची रेसिपी कशी असली गोड तिखट असे लोणचे. सो सिंपल असे आणि बेस्ट जाल्ले ते लोणचे जे रेसिपीन तुमकां दाखयला पळयात ते. आणि हे सुद्धा बरे जाल्ले आसा. पळयात. सो चला आता स्टोर करून दवरया. स्टोर करपाक न्हय हांवें हांगसर ग्लासाचो डबो घेतलेलो आसा. त्या डब्यान हांव स्टोर करतले. सो हांव कितें करता जितले आमकां डेली जाय न्हय ते एका डब्यान अशें स्टोर करता म्हटल्यार एका कंटेनरान. आणि बाकीचे जे असता एक्स्ट्रा न्हय ते सेपरेट अशें स्टोर करून दवरता. म्हटल्यार परत परत आमी आनी ओपन करिना ते तेका लागून. सो तुम्ही तशें सुद्धा करू शकता. आणि पळयात मिरसांग बी बरी दिसता. पळयात मिरसांग घातली न्हय काय एक फ्लेवरूच वेगळोच येता सामको. आणि एकदा जर अशें लोणचें करून खायत नाही तुम्ही जाल्यार परत परत करतली. आणि ह्या लोणच्यान न्हय चड तेल बी ना. आणि पळोवंक शकता तुम्ही चड तेल बीन अशें ना. सो अशा तरेन ते स्टोर करून दवरपाचे. हे पळय. सो हे जे आसा ते हांव सेपरेट स्टोर करून दवरतले. बाकीचे लोणचे आसा ते हे पळयात अशा तरेन हांवें स्टोर करून दवरले. सो जाय जाय तेन्ना हांव फ्रिजांतसून काढून घेवंक शकता. सो ग्लासाच्या डब्यान अशें घालून दवरला ग्लासाच्या कंटेनरान. सो मुद्दाम तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करा आणि कमेंट करून सुद्धा सांगात कशी असली ती.